सगळ्यांक नमस्कार. मुल्की वेंकटरमण देवस्थान अंतू आम्ही श्रावण अंतू प्रारंभ केलेले 12 कोटी रामतारक मंत्र जप यज्ञाचे मंगलाचरणे दिसू लागी येतस. कार्तिक शुद्ध पाड्या दखून दशमी पर्यंत 9 दिसू हे मंगलाचरणे कार्यक्रम आम्ही घालून घेतिलस. हाजे आमंत्रण प्रतिके काशी मठाधिपती श्रीमद संयमी स्वामीले दिव्य चरण तंगेले हस्तना मंगलोर चातुर्मासांतो बिಡುಗಡೆ जावन तुमको पुराय आम्ही पावयलस. मुख्य जावन या कार्यक्रमाक आणि हजीपुडी जालेले विंगड यज्ञ यागादि कसं एक विशेष कार्यक्रम एक विशेष कसं म्हळ्यार या कार्यक्रमांतू तुमगेल पूर जनाले एक सहभागित्व 3,500 लोकांना हे जपयज्ञाचे दीक्ष घेऊन निरंतर 96 दिवसाचे हे रामतारक मंत्र जप करता येतसच. आताची तुम्ही आमगे वेबसायट पळोवन आसता पुरो साधारण 23 कोटी जपयज्ञ जप चल्ला. आम्ही 12 कोटी म्हण कसं एक मना लेखील की ताजे द्विगुण जालना अनेक जातस पूर्णावती वेळारी त्रिगुण जाता म्हणून आमकां दिसता. त्रिगुण जाल्ले म्हण जाल्यार एक तारक मंत्रांतू रामनाम 3 पंत येता म्हळ्यार 100 कोटी पंत एक रामाले नाम जप हे जपयज्ञ हंतू जाल्ले म्हणके एक हो जाता एक होड एक विषय. कोण कोण ते जपयज्ञ दीक्ष घेतल्या की कोण ते जप केला की तांनी हंग येवन ते जप समर्पण कोरका योग्य रीती तांकां एक प्रसाद मेळका तांणी केल्लेले हे जपाचे आम्ही देवा पावयले म्हळ्यार एक समाधान मेळका म्हणल खातीर हे मंगळाचरणे खातीर मस्त आम्ही तयारी करतसच. हांगा मस्त याग हवन चल्ला. येद्दोळ थंय ते हवन देवस्थाना देवळां आशिल्ले यज्ञ मंडपांतूची आमी केलेलस. नरहरी मंडप म्हणटाची थंय मस्त याग यज्ञ केला आमी. जाल्यार ह्या जप यज्ञांक हे भोजन शाळेंतू एक विशेष जावन एक यज्ञ मंडप हाजे खातीर म्हूण तयार करतासची. ते जप समर्पणे खातीर हांगा एक वेदीक केले. हांगा रामभद्रक मंडल घालून नित्य थंय आमी तुमकां एक दीस तुमी येवन स्लॉट बूक करता तेदूस तुमी येवन हांगा समर्पण म्हळ्यार उपनीत ब्रह्मचारी आनी वाडीक जाल्ल्या दादल्यांक एक अर्चने मुखांतर तशीच भायल मनशांक कुंकुमार्चने मुखांतर तांगेले जप समर्पणेक आमी तुमकां एक अवकाश दिता म्हूण सांगिल्ले खातीर ह्या वेदिकेर ताजे तयार करतात. तशीच हांगा यज्ञ चलता. नित्य यज्ञ विंगड विंगड आसता. तशीच रामतारक मंत्र यज्ञ चलता. पूर्णाहुतीक 3 तारीख दशमीचे सकाळी संयमी स्वामीले दिव्य हस्ताना ताजे पूर्णाहुती हांगा चलता. तशीच ते कडेन आमी एक सभा कार्यक्रमा खातीर तशीच आमगेले सांस्कृतीक आनी आमी 3 उत्सव 3 के 4 उत्सव ताजे आयोजन म्हळ्यार राम जन्मोत्सव कल्याणोत्सव तशीच राम पट्टाभिषेक ताजे कार्यक्रम पुराय ते स्टेजार करतात. तशी हांगा मुखारी तुमकां पुरजनांनी बैसून पळत तसले एक व्यवस्था करतात. आमगेले अक्षय अन्न संतर्पणेचे खंयचे हॉल आस की प्रथम जावन थंय तुमी येवन तुमगेले रजिस्ट्रेशन की तुमगे आमी दिल्ले स्लॉटा विशयाचे टोकन की थंय घेवन थंयची ताजे भायर आमी तुमगेले तान्नीचे म्हळ्यार टिफिनाची व्यवस्था करताची. थंय वाण दवरचे आनी वरलेले पुराय एक व्यवस्था करून मुखारसून तुमी देवस्थाना भितर वचून देवाल भेटी घेवन तदनंतर हांगा येवन हांगा कार्यक्रम भाग घेवच्याक अवकाश आसा. भोजन शाळेंतू ह्या पुरे कार्यक्रम केल्या निमित्त हांगा आमी भोजना व्यवस्थे खातीर एक विंगड व्यवस्था हाजे सौत म्हळ्यार तेंका दिकान आमी ताजे आशिल्ले जागांनी आमी निमगून थंय ताजे पेंडाला व्यवस्था केल्या. तशेंच सार्वजनीक अन्न संतर्पणे 33 तारीख आयतारा ताजे आमी आयोजन करताची. ते दिस अनेकय चड जन येवचे आमकां निरीक्ष आसा. ते दिस मार्गार सगळेची पेंडाल घालून थंय जेवणा व्यवस्था कोरका म्हूण आमी लेखील आसा. ह्या पुराय सांगचें कशें जाल्यार म्हळ्यार तुमी एक उमेदीन हे जपयज्ञांत भाग घेतला ताका समजावन आमी तुमकां आमंत्रण दिवन तुम्ही या
एक दिव्य एक भव्य जावन आशिल्लो कार्यक्रम आहा तो येवका तुम्ही आयल तेन्ना तुम्ही हांगे भाग घेवच्या आमी पुरा वेवस्थ केला म्हूण सांगचे खातीर हें एक 2 उतर सांगिल्लें आसा पुरजनान प्रितीन येवका येवन हें एक व्हड कार्यक्रमाक भाग घेवका म्हूण तुमगेल्यार निमगून घेता.